नमस्कार. सांगून आमच्या ठेव. आयच्या या रिपोर्टर्स अपडेटी भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर सगळे रिपोर्टर आसा. आमचे गोंयचे आनीकय रिपोर्टर जॉइन जातले. तुमी पळोवपाक शकतात. गोंय भरच्यान रिपोर्टर, गोंय भरची अपडेट. हांव सुरवात आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश घाडीकरच्यान करता. महेश, हेल्थाच्या बाबतीत आज कितें अपडेट आसा आणि वॉट आर यू एंटिसिपेटिंग की रेड झोन, ग्रीन झोन हे प्रकरण खंय पावता? प्रमोद, हेल्थाच्या बाबतीत अपडेट म्हणजे आमकां जे 5 जे नेगेटिव्ह जाल्ले पेशंट जे 7 5 जण जाले ते नेगेटिव्ह आणि अजून दोनांचो अजून प्रोसेस चालू आसा. सो एज पर द गायडलायन्स ते अजून नेगेटिव्ह जावंक ना. सो जेन्ना जातले ते ना अशें न्ही, जातले. पूण डिक्लेअर जेन्ना करपाक येतले की जेन्ना ते एज पर गायडलायन्स नेगेटिव्ह जातले तेन्ना म्हणटा ते क्वॉरंटायनूच आसा, पूण अंडर ऑब्झर्वेशन कशें आसा ते. दुसरें म्हणजे आयज मेरेन आमी जे कोण कॉन्टॅक्टान येताले नाजाल्यार जे सस्पेक्ट आसताले पळय तशे होम क्वॉरंटायन करताले. नाजाल्यार कोण तरी पेशंट जो आसा तेजे फॅमिली नाजाल्यार आनीक कोण. तशें आतां मेरेन तरी एकूय होम क्वॉरंटायन एकूय ना, सद्या 0 आसा. ही एक बरी गजाल. दुसरी म्हणजे कॉन्टॅक्ट कोणाच्या अंडर येताले डायरेक्ट म्हणजे आमी ताका हाय रिस्क पेशंट जे म्हणटाले, जे सामके क्लोज कोणाच्या कॉन्टॅक्टान आयिल्ले पॉझिटिव्ह पेशंटांच्या, ते सुद्दां सद्या 0 जाला. सो फक्त सस्पेक्ट जे आयसोलेशनान आसा जीएमसीच्या ते सध्या 5 पेशंट आसात. आणि सध्या सॅम्पल जी टेस्टिंगाक धाडल्या ती 39 सुमार आसा. दुसरें म्हणजे आयज मेरेन रिपोर्ट जे 47 आयले काल मेरेन ते सगळे नेगेटिव्ह आयले आणि 4 रिपोर्ट अजून येवपाचे आसात. जे पॉझिटिव्ह आमकां लास्ट जे 3 तारखेक मेळ्ळा तेच्या उपरांत अजून एकूय पॉझिटिव्ह पेशंट मेळोंक ना. जे 7 आशिल्ले ते 5 नेगेटिव्ह जाले आणि सध्या 2च आहात जे पॉझिटिव्ह, म्हणजे ते अजून 2 पॉझिटिव्ह आसात. आणि तशे आनीक कोणाचो अशें पॉझिटिव्ह मेळत हेची आशा तरी अशें हें ना, होप ना दोतोरांक. पूण कशें आसता सांगूं येना. आफ्टर इट्स अ व्हायरसाचे थोडे रिपोर्ट केन्ना आतां उरल्या ते 4 रिपोर्ट येतकीच तांकां सारकें कळटलें. आणि जेन्ना हे 2 नेगेटिव्ह पेशंट आहात ते जेन्ना जे सद्याचे 2 नेगेटिव्ह जावपाच्या वाटेर आहात ते कंप्लीट नेगेटिव्ह जाल्या उपरांतूच आमी म्हणूंक शकता की आमी सेफ झोनान आसा म्हणून. तो मेरेन डॉक्टर तशे ओपनली येवन सांगना की आमी बाबा सेफ झोनान पावल्या म्हणून. सेकंड थिंग, दुसरें म्हणजे हेल्थाच्या दोतोर जेन्ना उलयतात तेन्ना म्हणटात की आतां सध्या 3 तारीख मेरेन तरी सध्या बॉर्डर बीन सील उरतली. आणि त्या खातीर तितलोसो गोंयांक व्हडलोसो भंय असो ना, कित्याक भायल्यान कोण तरी येतलो म्हणून. तर जर कोण चोरयान बीन आयलो जाल्यार मातशें टेन्शन तें. पूण तरी डायरेक्ट रेल्वेंतल्यान येवपाचें लोकांनी भायर सरून फिरपा लागचें न्ही. हय. अजून तरी आतां आमी जे एमएचे गायडलायन्स पळयल्या तातूंत अशें दिसता की एसेन्शियल कम्युनिटी जे पयलीं अलाव केल्या तेच आतां अलाव केल्या. जावं पब्लीक फंक्शन्स, जावं इन्स्टिट्यूशन्स एज्युकेशनल ती अजून क्लोज आहा. इवन पॉलिटिकल पार्टिजांचे मिटींग सुद्दां अजून तेंच्यांनी बंद दवरल्या. फकत जे मेडिकल स्टाफ जो एग्रीकल्चरा हातून सॅक्टरान जो कोण कामाक बीन येता तेंकांच तेंच्यांनी अलाव केला. इवन तेंच्यांनी इंटरस्टेट जावं आनी कितें तें अजून ट्रान्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन्स दवरला. फक्त कदंबा अलाव केला. सो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट अजून अलाव करूना. सो अजून तशें सिच्युएशन जरी गोंयान जरी बरें आसा, आमी जरी म्हटलें की गोंयान फाल्यां सकाळीं इवन 0 जालें, हाचो अर्थ असो न्ही की गोंयान व्हायरस येवं शकना. कित्याक बाकीच्या स्टेटींनी व्हायरस आसा तो आनी बाकीच्या स्टेटींनी अजून पेशंट आसात. सो लोकांनी इतले लायटली घेवचें न्ही की ना गोंयान कोण आसा आमी अशेंच भोंवया, नाजाल्यार भायल्या स्टेटीन लागींच्या खंय तरी म्हणजे आमकां जे क्लोज बाय बॉर्डरी जे आमचे जे गांव आसात, जावं दोडामार्ग जावं आनीक खंय तरी अशें मालवण बीन वचून येवया, थोड्यांक दिसता की अजून पिकनीक करपाची म्हणून. ते लोकांनी करचें न्ही सध्या तरी. सध्या तरी लोकांनी अजून तरी घरा भायर सरचें न्ही. थँक्स अ लॉट महेश. आमच्या बरोबर आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार जॉइन जाला. सो लौकीक, सकाळसान म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर कितल्योश्योच घडामोडी घडत आसात. सो वॉट इज द अपडेट आनीक कितें चल्लां? सकाळच्यान पयलीं आमची सुरवात आयज जाली सकाळीं 8:30 सुमार. सी फेरराचे दोन फॅमिलीचे 2 मेंबर येवन हांगा स्ट्रायकाक बसले सीएम रेजिडेंसाच्या भायर. तेजे उपरांत एक 10:30 वरांचेर सुमार आनी एक 10 बायलां हांगासर पावली. कोणाची भयण आसतली, कोणाची बायल आसतली, एक जाणटी आसली, ती आवय आसली कोणाची. सो जे सी फेरर्स आमचे आडकल्या क्रुजाचेर वा दुसऱ्या देशांच्या पोर्टांचेर आडकल्या. तांकां हाडचे आनी तांकां दिसता की गव्हर्मेंटा वटेच्यान जाय तितले यत्न जायना तांकां हाडपाक. गोवा गव्हर्मेंट तितलो फूल स्विंग वचना, गव्हर्मेंट फाटीं पडटा म्हणून ते हांगा स्ट्रायकाक येवन बसले.
ते उपरांत सीएम तेंचे कडेन हांगासर फोनाचेर उलयलो. म्हणजे तो सीएम सकाळच्यान पणजे येतालो. वाटेर तेणी वाटेर तो कॉल करून तेंच्या मनशाक कॉल करून तेंचे कडेन कॉलाचेर उलयलो. हांगा सीएम पावल्या उपरांत सीएमान ती दोग जाणां पयलीं बसलेलीं, तिंकां वयर आपोवन व्हेली बंगल्याचेर. तेंच्या वांगडा बसलो आनी सांगलें आपूण तेणी अशें उलयतना सांगलें म्हणजे जें आमकां तेंच्यांनी सांगलें आपूण कसलीच गॅरंटी दिना पूण आमचे प्रयत्न चालू आहा. केंद्र सरकार कितें डिसिजन घेता तशें जातलें म्हणून. पण ही म्हाका तुवें कितें कम्युनिकेशन केलां, तुवें कितें कितें डिटेल्स वयर दिल्यात, तेजे पुरावे बी तेंच्यांनी मागले दिसता. सो ते तेंचे सीएमान ताका दाखोवना. सो तेंचे कडेन पुरावे ना आनी ते सांगता तितून कॉन्क्रीट एश्युरन्सूय ना. सो आमकां तिचेर विस्वास ना आनी केंद्र सरकारा कडेन जर प्रश्न आहा जाल्यार आमचो आवाज केंद्र सरकारा मेरेन पावो मेरेन आमी हांगासर बसतलीं अशें तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें. तेजे उपरांत मागीर पुलिशेन आनी एसडीएम जी हांगासर आसली तेंच्यांनी मेळोन तिंकां प्रिव्हेंटीव अरेस्ट म्हणून पुलीस स्टेशनार येयली. एक नॉर्मल एफआयआर रजिस्टर करता आसता 144 वायलेशन जालें जाल्यार ती एफआयआर रजिस्टर करून ती रोखडीच तिंकां दनपार मेरेन तिंकां मागीर रिलीज केली. पूण हांगासरल्यान तिंकां आलेली. मागीर रिलीज केल्या उपरांत आमी तिंकां मेळ्ळे ते म्हणपाक लागले आमचें एजिटेशन आनी कडक जातलें. आयज आमी थोडीं तेल्लीं आनी आमकां अरेस्ट केले. फाल्यां सकाळीं मोठो परिणाम हेचो सरकाराक भोगचो पडटलो आनी जर स्टेट गव्हर्मेंट जर म्हणटा की केंद्राच्या हातान आहा जाल्यार केंद्र सरकाराक सुद्दां आपल्या पांया कडेन हाडटले अशें स्टेटमेंट करून ते हांगासरल्यान गेल्या. प्रमोद. आनीक मुख्यमंत्र्याच्या लेवलाचेर अपडेट कितें आहा? कारण काल प्रधानमंत्र्याचें भाशण जातकीर ताणें ताकतिकेन पत्रकार परिशद घेतिल्ली आनी ताजे उपरांत अशी गजाल जाली की आज एमएचची गायडलायन्स आयल्या, बऱ्योच गजाली रिलॅक्स केल्यात, झोन्स म्हाका दिसता डिमार्केट जाल्यात. 17 तारीख मेरेन जर गोंयाक पर मेरेन जर गोंयाक आनीक जर पेशंट मेळना जाल्यार गोंय एंटायर गोवा ग्रीन झोना भितर वतलो. सो अशी परिस्थिती भितर ऑन एडमिनिस्ट्रेटीव लेवल किती गजाली चल्ल्यात? काल जेन्ना पीएमाची हरशी गोवा गव्हर्मेंटान लॉकडावन वाडोवच्या पयलीं डिसिजन घेतलेलें गव्हर्मेंट ऑफिसीस चालू करपाक आनी ते थोड्यांचे घरांचे रिपेर चालू आहा, रिकन्स्ट्रक्शनाक घेतले आनी बारीक बारीक इकॉनॉमीक एक्टिविटी चालू करपाचें सरकारान डिसिजन घेतलेलें. गव्हर्मेंटाची तर ऑर्डरूय येयल्ली की 15 तारखेच्यान तेंच्यांनी स्टार्ट करपाचें स्कुलांनी स्कुलांचे टिचरींनी येवन कामां स्कुलाची रिजल्टाची वा भुरग्यांक कॉन्टेक्ट करपाची ती करपाची ऑर्डरी काडलेल्यो. मागीर 14 तारखेर जेन्ना सकाळी हेजें भाशण जालें मोदीच्यान तेणी म्हटलें लॉकडावन 3 मे पर्यंत फुडें व्हरता. 3 मे पर्यंत आतां तशेंच लॉकडावन हें करपाचें. रोखडेंच मागीर तेजे उपरांत 12:30 सावन सीएमान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ते सांगलें आमी जितले निर्णय घेतलेले ऑफिसां ओपन करपाचे ते 20 तारखे पर्यंत तरी आतां कांयच जावचें ना. 20 तारखेर आमी कॉल घेतले अशें तेणी सकाळीं 12:30 प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें. सांजची जेन्ना ऑर्डर येयली तेन्ना गव्हर्मेंटाची तेन्ना कळ्ळें की गव्हर्मेंट ऑफिसांक तेंच्यांनी ओपन करता म्हटलेली ती ऑर्डर तेणी तशीच दवरल्या पूण ती मातशी वेगळे भशेन कॉम्प्लिकेटेड आहा की एचओडी आनी जे त्या रँकाचे ऑफिसर जे गव्हर्मेंट बाकीच्या ऑफिसांनी आहा जी एमर्जन्सी सर्विसी खातीर काम करिना सद्या तांकां एचओडीक आनी त्या रँकाच्या ऑफिसराक गॅजेटेड ऑफिसर सिव्हील सर्वीस ऑफिसर वा इंडियन सर्विसांतले तांकां सगल्यांक ड्युटेक या म्हणून सांगलें आनी बाकीचो जो स्टाफ आहा ऑफिसांतलो बाकीचे एम्प्लॉईज आहा तांकां वर्क फ्रॉम होम म्हटलें ते टॅलिफोनिकली वा अदर इलेक्ट्रॉनीक मिडियमांतल्यान तांकां कॉन्टेक्टार रावपाचें आनी एमर्जन्सीनी गरज पडली जाल्यार तेंच्यांनी ऑफिसान येवपाची तयारी दवरपाची अशी ऑर्डर येयल्या. आतां हेजो एक परिणाम असो जाता की ऑफिसर एक ऑफिसान बसलो आनी ताका जर तेजो एलडीसी क्लार्क कोड ना जाल्यार तो फंक्शन्स को करतलो असो एक तेजो आहा. दुसरे वटेन स्कुलाचे मागीर तेंच्यांनी सर्क्युलर काडलें की स्कुलां बंद उरतलीं 20 तारीख पर्यंत म्हणून स्कुलांचें कांय तेंच्यांनी फुडें हें घेवना डिसिजन घेवना. दुसरे वटेन आमी हांगासर आयजूय पयलें कालूय पयलें सीएम जो पर्यंत आशिल्लो एक आमदार काल बाबूश मेळोन गेलो, आयज प्रसाद गांवकार येयलो वेगळो विशय घेवन, आयज दामू नायक घेवन गेले. एक आमदार तांकां हांगासर मेळटा, एक पॉलिटिकल लिडर हांगासर मेळटा. तेंचे प्रश्न आतां म्हणजे आतां ग्रॉसरीचो विशय मिटलो, भाजयांचो विशय मिटलो, आतां विशय पावला लायव्हलीहुडाचेर. एक लेबरर आहा तांकां तेंच्यांनी एक थोडे 11,000 लेबरर जे कवर जाता गव्हर्मेंटाच्या लिस्टान ते रिजिस्टर आहा तांकां 6,000 दिता म्हटले. पण ह्या लॉकडावना लागून कितल्याशाच जाणांचो बारीक सारीक बिझनेस बारीक बारीक धंदो बंद पडला. हे जेन्ना विशय येवपाक लागले तेन्ना आमचे रिपोर्टर आमी सोडले की बाबा अशे लोक आहा तेंची आमी कवरेज करुया, तांकां आमी हायलायट करुया म्हणून तेन्ना आमकां कळ्ळें आमचे शिरीश कुंकळयेकार व्हिडिओ जर्नलिस्ट तो आयज एके मनशाक मेळून जी फुलां गुंथून पयशे जोडटाली, फुलांचो बिझनेस कंप्लीट बंद आहा. बाजारांत जर फुलां खरीद ना फुलांचें ट्रान्सपोर्टेशन बंद आहा. तिचो घोव आहा तो पायलट काय कितें रिक्षा चलयतालो.
ताका मेडिकल एमर्जन्सीन तो वचपाक शकना, हरशीं म्हणून रिक्षा बंद आहा, तिचे फुलांचेर सगळें चलतालें. सो तिची कंप्लीट रोजी रोटी बंद आनी तिका खंयचेच बेनिफीट सरकारा कडल्यान मेळना, तिचें इन्कम कंप्लीट ब्लॉक जाला. अशी कितल्योश्योच केसी आहा, अशी कितलेशेच धंद्यांनी लोक आहा, हे प्रश्न आतां वयर सरपाक लागले आनी फुडले आतां 19 दिसांचे सुमार लॉकडावन उरतलें. पयलीं 22 दीस मायज काडले आमी, आतां 19 दिसांचे सुमार लॉकडावन उरतलें आनी तेंचे कशें म्हणजे तेंच्यांनी संवसार कसो चलोवपाचो. आनी अशें ना की 3 तारखेर लॉकडावन काडलें म्हणटकीर तिंका परत आशिल्लें इन्कम येवपाक लागतलें. बरोबर. स्लोली गजाली सगळ्यो स्टार्ट जातल्यो, इन्कम एकदम येवपाक लागचें ना. लोकांचो मुवमेंट असो आसचो भायर, टुरिजम आसचें ना, टॅक्सी धंदो चलचो, हॉटेलां रेस्टॉरंटां खंयचोच धंदो पयलीं भशेन एकदम तो बूस्ट जावन चलचो ना, स्लोली चलतलो. सगल्यांक इल्ले कमीत कमी इन्कमाचे स्टार्ट करचें पडटलें. अशें टायमार जेन्ना आतां सामकें झिरो जाला तेन्ना तेंचे मुखार एक मोठो प्रश्न उबो रावला की आतां करपाचें कितें. लौकिकाची मातशी नेटवर्क प्रॉब्लेम आसा, बट वी विल गो बॅक टू लौकिक. मुकेश कुमार आसा आमचे बरोबर, आमचे क्रायम रिपोर्टर. सो मुकेश, what is the update on crime front? सबसे पहले तो बात करें, आज सुबह जो सीएम के बंगलों पर कुछ सीएम फेरर की फैमिली वाले जमा हो गए थे, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट ही कहेंगे, लेकिन इस मामले में पूरे तरीके से जो फॉर्मल एफआईआर किया जाना था वो किया गया है और अरेस्ट किया गया है उन लोगों को जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बाद में उन्हें रिलीज भी किया गया है। ये इसलिए भी जरूरी था कि हो सकता है कि एक फैमिली, दो फैमिली को अगर वहां पे प्रोटेस्ट करना अलाउ किया जाता तो बाकी के कई लोग भी वहां जमा हो सकते थे, और लॉकडाउन का वायलेशन ऐसे भी हो रहा था, तो इसलिए पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है, उनको अरेस्ट किया और बाद में रिलीज कर दिया है। तो पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि अभी जो क्राइसिस सिचुएशन है इसमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के नजरों में ये सारी बातें हैं, और जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, पार्टिसिपेशन ज्यादा रिक्वायरमेंट इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए, तो इसलिए प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सरकार इस मामले में कंसीडर कर रही है। तो इसलिए फिर से गोवा पुलिस ये उम्मीद करती है कि इस तरह का कोई भी वायलेशन ना हो। दूसरी तरफ प्रमोद, एक और मैं बात बताना चाहूंगा, कल जिस तरीके से बांद्रा में हजारों लोग जमा हो गए थे, मुंबई के बांद्रा में ड्यू टू सम कंफ्यूजन की ट्रेन चालू होने वाली है और लोग जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो फंसे हुए वो जाना चाहते थे। सेम सिचुएशन हालांकि गोवा में भी बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर यहाँ पे रह रहे हैं जो प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। तो कोंकण रेलवे ने, गोवा के कोंकण रेलवे ने इस बात को क्लेरिफाई किया है कि कोई भी ट्रेन अभी नहीं चलेगी, कम से कम जो लॉकडाउन पीरियड है तब तक। और दूसरी बात है कि चूंकि एडवांस बुकिंग जो है 120 दिन पहले किया जा सकता है, तो बहुत सारे लोग हैं जिसके पास पहले से बुक टिकट है इस पीरियड के। तो कोंकण रेलवे ने फिर से क्लैरिफाई किया है कि उनका जो टिकट है ऐसा जरूरी नहीं है कि समय से पहले, यानी कि डेट ऑफ जर्नी से पहले वो कैंसिल कराना जरूरी है। इस उम्मीद में लोग स्टेशन पहुंचना चाहते हैं कि वो टिकट कैंसिल कराना हो, ये कोई जरूरी नहीं। पूरा उन्हें मई पूरा मंथ, इवन 3 मई को लॉकडाउन खत्म भी होता है तो भी वो 31 मई तक जाकर के इस पीरियड का जो ट्रेन टिकट है उसको कैंसिल करा सकते हैं। इसलिए किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेन चालू नहीं हो रहा है और ना ही उनको कैंसिल या बुकिंग के लिए रेलवे स्टेशन विजिट करने की जरूरत है, वो बाद में भी करा सकते हैं। थँक्स अ लॉट मुकेश. आम्ही सावयो डायस आसा आमची बरोबर साश्टींतल्यान. सो सावयो, हे जे सगळो बोवाळ चल्ला सी पॅरल्साचो, दिसान दीस चड सिरियस जायत चल्ला. व्हॉट आर यू हियरिंग इन सालसेट? सालसेट सर अजून फॅमिलीज आहे तो अजून डिस्टर्ब आहे. ताचे जे स्टेज फेअर जालो अजून बोटीचेर तांकां लागून. आनी आयज म्हाका एकल्यान एक धाडलो की तो म्हणटा पयलीं तांकां एका कॅबिनान क्वॉरंटायनाक दवरलें. आज तेगे मोर दॅन 15 days जाले म्हणून तांकां आतां दे कॅन लीव द कॅबिन विथ मास्क, ग्लव्स, तेणी आतां जेवपाक बी भायर वचपाक जाता. सो हे भाशेन तांकां फॅसिलिटी दितात. सो तांचो एकूच डिमांड आहा की तांकां आमचे इंडियन गव्हर्मेंटान जाते भाशेन तांकां कशे भाशेन अरेंजमेंट करून तांकां गोंय पावोवपाचें वो इंडिया हाडपाचें, हो तांचो एक हें आहा. आनी चडशे हिंगा फॅमिली जाय ते पत्ते इवन म्हाका फोन येता, बाबा कितें जालां, आमगे तालवड्यान कितें जालां, आयज येतले, फाल्यां येतले, केन्ना येतले, वो आतां टील आफ्टर May 3rd येतले काय म्हूण. सो जाता तितून बेगीन लोकां हेंगे फॅमिली बी हे आहा की तांकां जाता तितले बेगीन गोंय हाडपा, इंडिया हाडपा गव्हर्मेंटान ट्राय करचें म्हूण.
दुसरी गजाल सावयो कितली सिरियस आसात म्हळ्यार दोन मुद्दे आहा तुमी भितर. पयलो मुद्दो आसा की सेंटरान सद्याक एअरपोर्ट्स ओपन करपा जाय, पोर्ट्स ओपन करपा जाय. आनी दुसरो मुद्दो आहा की सगळ्यात जर हाडले जाल्यार हांगा हय. तितल्यो क्वॉरंटायन फॅसिलिटीज जाय. हे दोन्ही मेजर इश्यू आसात. लोकां मरे इश्यू पावल्या काय कितें काय लोकां भितर सद्या फक्त डेस्परेशन आसा. ना लोक आता सारको डेस्परेट आहा की बाबा तांकां जाता तितले बेगीन हाडचे जाल्यार ते प्रॉपर अरेंजमेंट करून हाडचे आनी मागीर ते म्हणल्यार क्वॉरंटायनाक दवरपा जाता तांकां खूंय सेपरेट इवन दे आर रेडी फॉर पेड क्वॉरंटायन. पूण तांकां कितें जाय ते आपणाक कोण पडले फॅमिली मेंबर्स आहा ते आमचे दोळ्या मुखार येवचे, आमच्या गोंयांत येवचे. गोंयांत ते म्हणजे तांकां गोंय हाडले न्हू आमच्यान तांकां कितें करपा जाता न्हू. सो आमची नदर भायर आमच्यान तांकां कांय करपा येना आनी दुयेंसूय एकदम मारेकार आहा. सो लोक म्हणटा कितें तांकां जाता ते भाशेन गव्हर्मेंटान हाडचे, तशे भाशेन हाडचे आनी क्वॉरंटायन जाल्यार क्वॉरंटायन करचे, प्रायवेटली करचे जाल्यार होम क्वॉरंटायन करचे. तांकां लोक रेडी आहा, फॅमिली मेंबर्स रेडी आहा. या साहेब थँक्स अ लॉट. गरज पडल्यार परत येता तुजे म्हऱ्याक. बिफोर आय गो टू विक्रम, लौकीक रिअलिस्टिकली सी फेरर्सांचो जो इश्यू आसा ताजेर तुका कितें दिसता की सरकारान खरेंच कितें केलां, सरकार चड सिरियस आसा काय ह्यो दोनूय गजाली, एक क्वॉरंटायन म्हणून तूं सरकाराच्या हातां आसा, गोंय सरकाराच्या हातां आसा. पोर्ट्स ओपन करप, एअरपोर्ट्स ओपन करप हें काय कोणाच्याच हाताक म्हणजे सेंटराच्या हातां आसा. सो तूं जेन्ना आतां रेग्युलरली हो इश्यू ट्रॅक करता गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर, गोवा गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर सिरियसनेस आसा आनी फक्त टायम लागता, हाका लागून आमची डेस्परेशन वाडटा काय कितें? सगळे लिडर्स धरून सगळ्यांनी प्रेशर बिल्ड केला गोवा गव्हर्मेंटाचेर की तांकां हाडपाक जाय म्हणून. गोवा गव्हर्मेंटाची इच्छा तेंच्यांनी स्टार्टिंग पासून एक ऑफिसर, नोडल ऑफिसर नेमला हे गजाली खातीर. केंद्रांतलो एक नोडल ऑफिसर आहा ते डिटेल्स घेवन तेंचे इन्व्हेंटरी तयार लिस्टू तयार करता कोण कोण खंय खंय कितले कितले हाडटा ते. आनी ते जेन्ना त्या ऑफिसराक कॉन्टॅक्ट करता तेन्ना तांकां रिस्पॉन्सूय येता. म्हणजे अशें ना की गव्हर्मेंटान एक मेकॅनिझम घालून दिला आनी कोण ताका रिस्पॉन्स दिना. आनी आमी जेन्ना गव्हर्मेंटाक विचारले दरेका फावटी बाबा खंय हाडला काय म्हणून, ते सांगता की केंद्रान परमिशन दिवपाक जाय. एके कडेन सी फेरर्सा कडल्यान वा तेंचे कॉन्टॅक्टान आहा तेंचे कडल्यान आमकां न्यूज मेळटा जी गव्हर्मेंटान अजून आमकां कन्फर्म करना. ते म्हणटा की त्या बोटीचेर आशिल्ले बाकीचे इंडियन्सांक देंवयले, फक्त गोंयकार तेजेर उरले. आनी एक बोट येवन मुंबय रावल्या म्हणटा ती, नांव कितें तरी सांगलें तेंच्यांनी. तेजेरूय गोंयकार आहा. बाकीचे देंवले, गोंयकारूच उरल्या, अश्यो बी आमकां मॅसेजी येवपाक लागल्या. आनी जर बाकीचे मुंबयचे हांकां देंवयले जाल्यार डेफिनेटली गोंयचे कोण आहा तांकां देंवपाक मेळपाक जाय. पण एक्झॅक्टली थंय कितें सिच्युएशन आहा, तांकां खरेंच देंवयल्या काय कितें तें कन्फर्म करपाचें सद्या तरी आमचे कडेन मेकॅनिझम ना. आनी गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां तितलें फूल प्रूफ कांय मेळोंकूं ना की बाबा ते फक्त गोंयकार आहा ते बोटीचेर काय बाकीचे बोटीचेर आसले तांकां थंयच दवरलेले आहा. समज म्हणजे ते जे बोटीचेर आहा पळय ते आमचे कॉन्टॅक्ट आहा, आमकां डेली वॉट्सॅप धाडटा, थंय कितें कितें चल्लां तें आमकां सांगता. हांवें तेंचो एक हें पळयलो लायन अप जी म्हणजे तेन्ना सामकें डेंजर वातावरण आसलें पळय न्हू, तेन्ना ते म्हणटाले आमकां बाबा कशें करून हांगासरल्यान व्हरा, आमी 14 दीस न्हू 21 दीस क्वॉरंटायन जाता, 21 दीस क्वॉरंटायन वा तेजे पेक्षा चड दीस हांगसर क्वॉरंटायन रावंक शकता, घरा पासून पयस फॅसिलिटी क्वॉरंटायनाक. मागीर मदींच खंयच्यान तरी एक विशय येयलो की तांकां पेड क्वॉरंटायन फॅसिलिटी दिवपाची, तांकां पेड टेस्टी तेंच्यो करपाचे म्हणून. म्हणजे भारत सरकाराचेर पडतो न्हू, त्यो येयले एकदम जाल्यार ते 7-8 हजाराचे आसतले आनी एके मनशाची एकदां काय टेस्ट जायना, मल्टिपल टेस्ट जाता तेंच्यो, खूब फावटी टेस्ट करचे पडटा. आनी एक टेस्ट ते आमकां सांगलें ते हिसपान एक टेस्ट समज प्रायवेटान आमकां परवरी तेंच्यांनी एसान गेलो 4,500 रुपया कितें एक टेस्ट पडटा म्हणून सांगलें. म्हणजे तेजो एमावंटूय खूब जाता. सो म्हाका दिसता एक वेळ तेंच्यांनी आयडिया फ्लोट केला तांकां हाडलेले पेड टेस्टी करुया, तांकां क्वॉरंटायन फॅसिलिटी खंयचे हॉटेल हायर केले जाल्यार तांकां पेड क्वॉरंटायन फॅसिलिटी दिवया. तो विशय येयलो तेन्ना ते म्हणपाक लागले आमच्या पगारांतल्यान आमी जे जोडटा म्हयन्यांतल्यान $8 ते $10 सरकाराक वयता, आमी सरकाराक इतलो टॅक्स फारीक करता आनी आमचे जेन्ना विशय येयला तेन्ना आमी पेड कित्याक करप हो विशय येवपाक लागलो. मागीर फुडें गजाल वयतलो आनी आमी मातशे सेफ झोनान येयले. म्हणजे सेफ झोनान जितले येता तितले आमी मातशे सुशेगाद ते रावता. पण आतां आमकां तेच ग्रुपा वयल्यान तेच लोकां कडल्यान आयकून येवपाक लागलें की आमी ऑलरेडी 14 दीस क्वॉरंटायन आहा, आमकां आनी क्वॉरंटायन रावपाची गरज ना, आमी आसलेच न्हू क्वॉरंटायन. अशे बी विशय आमकां येवपाक लागले. ह्यो सगल्यो गजाली फुडें व्हरता आसतना तांकां म्हणजे समजोवचें पडटलें तांकां हाडटा सुद्दां जाल्यार की बाबा ते फाटले तुमी बोटीर क्वॉरंटायन आसले तुमी डेंजर झोनानूच आसले, हांगा येवन परत एकदां क्वॉरंटायन रावचें पडटलें, परत एकदां 14 दीस. तें चुकना. थँक्स अ लॉट लौकीक. विक्रम आसा वास्को सावन. विक्रम, कितें आहा वास्कोची अपडेट क्विकली?
सर वास्कोनूय सीफेररचो मातसो इश्यू मातसो तापलेलो आसा. म्हणजे आमची जी मोर्मुगांव तालुक्यान कुट्टाळीची जी एरिया आसा तातूंत भितर कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेलसांव, कासावली ते सगळ्या भागांत चडशे लोक थोडे बोटीर आसतात. सो काल अलिना साल्दनान एक लेटरूय बरयलां सीएमाक रिक्वेस्ट करून की मातशे हो मॅटर जो आसा एक्सपडायट कर म्हणून. कित्याक तिका खंय डेली फोन येता, थोडे लोक तिका मेळपाकूय गेले. सो तिणें आतां सीएमाक बरयलां की हो मॅटर एक्सपडायट जावचो. दुसरी गजाल म्हणजे सर हांगा आतां सद्याक असो एक बोवाळ जाला की पर डे देर आर अबाउट 200-300 पॅसेंजर्स सुमार हांगच्यान दे आर गोइंग टू अदर स्टेट्स. एज ऑफ नाव 4,000 लोक जे स्ट्रँडेड आसलेले वेगळे वेगळे भागांनी हांगच्यान गोंयच्यान दाबोळीच्या एअरपोर्टा वयल्यान भायर सरल्या. जाल्यार आमचे लोक जे भायर आसा तांकां हांगा कित्याक हाडचो न्ही असोय एक बोवाळ पडलेलो आहा. सद्याक सर आतां मेरेन 23 रिलीफ फ्लायट्यो गेल्ल्यो आहा. आनी एक बरी गजाल म्हणटा ती सर आतां ज्यो कार्गो फ्लायट्यो आमी पयलीं सांगिल्ले ह्या प्रोग्रामानूच एक कार्गो फ्लायट जे आसा आतां एअर उडान एअर अलायन्स तांची एक फ्लायट्यो येता. दे आर ब्रिंगींग इन कोवीड किट्स हाडटा, मागीर वेगळे वेगळे मेडिसिनल इक्विपमेंट्स हाडला. आनी एक मुखेल गजाल म्हणटा ती वेर्ना इंडस्ट्रीन भितर ज्यो फार्मस्यो आमची फार्मास्युटिकल कंपनी आसा, फॉर एक्झाम्पल इंडिको रेमेडीज तांच्यांनी हालींच जेन्ना एक रिलीफ फ्लायट गेले दे हॅव सेंट 12 लाख पॅरासिटामॉल टॅबलेट्स टू UK. म्हणजे आतां हांगच्यान गुळयो सुद्दां शिपमेंट जावपाक लागल्या आनी भायले जे लोक हांगा आशिल्ले तेय हांगच्यान आतां भायर सरपाक लागले. सो एज ऑफ नाव वास्कोन परिस्थिती बरी आसा. फॉर ग्रोसरीज देर इज नो इश्यू. फॉर द सप्लाय ऑफ फिश चिकन परत ताजे सी कांय प्रॉब्लेम. फेरर्सांचोच इश्यू तुगेलो तापपाक लागला. हय बेसिकली वास्को. या थँक्स अलॉट विक्रम. गरज पडल्यार परत येता. विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर फोंडे सावन. विवेक, फोंडेची अपडेट कितें? प्रमोद, पयलीं म्हणल्यार हांव जो कम्युनिटी हेल्थ सर्वे आसा ताचेर उलयतां की हय. म्हाका दिसता 13 तारखेक हो कम्युनिटी हेल्थ सर्वे सुरवात जाल्ली आनी आयज 15 तारीख म्हणल्यार 2 दिसान फोंड्या अरावंड 43,065 लोकांचो सर्वे जाल्लो आसा. आनी वायट गजाल दिसता की धारबांदोडा तालुक्यान फक्त 8,575 इतल्याच लोकांचो सर्वे जाल्लो आसा. कित्याक म्हाका लागून? अजुनूय लोक म्हाका दिसता सोंपेपणान दार काडिना आसतले एक वेळ, जावं तांकां रिस्पॉन्स तसो मेळना आसतलो. दुसरी कितें गजाल म्हणटा की सर्वे लोकिंगांनी करपी लोक दारांनी वतात पण तुगेलो सर्वे जाल्लो ना. ना, पण कशें आसा तांकां सांगलां की जो समज जर मनीस दारान वता तो समज जर दार काडिना जाल्यार ते घर स्कीप करून दुसरे घरांत चला म्हणून. सो अशें काही जावपाक शकता. कारण म्हाका दिसता खूब कमी आंकडो आसा 8,575 आनी फोंड्या जाल्यार 43,065 पर्यंत जाल्लो आसा हे 2 दिसान. फोंड्या रिस्पॉन्स बरो आसा त्या मानान. दुसरी गजाल म्हणटालो हांव की लोकिंगान आतांच म्हणलें पळय डेली जे फुलकार आसा हे ते तांकां फुलां विकूंक मेळना आनी तांकां तेंचे कडेन पयशे ना म्हणून. तशीच गजाल मायग्रंट जे लेबर्स आहा हांगासर, म्हाका दिसता तांकां 2 टायम जेवण सोडून तेंचे कडेन म्हाका दिसता आतां कांयच सद्या खर्चाक पयशे ना. पयर जेन्ना MLA फोंडा हांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की तांणी जाहीर केली की एटलिस्ट 1,000 तरी हेंच्या फॅमिलीक एक प्रत्येकाक दिवचे म्हणून. कारण तांकां बाकीचो खर्च आसूं शकता. कारण जेवणूच दिलें म्हणून जायना तर काही दुसऱ्यो गजाली तांकां आवश्यक घेवपाक जाय आसतल्यो. ते मागीर रोखडेच सीएमान जाहीर केलें की तांकां पयशे दिता म्हणून. तिसरी गजाल इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आयज व्हेजिटेबल आनी फीश जे विकतात तांकां खंयच एक लोकेशन अशें ना प्रमोद. खंय प्लेस असो ना, तांकां मार्कूय करून दिले ना. खंय आयज रस्त्यार बसता थंय गाडये जीप लायतात, नुस्तें विकपाक रावतात, थंय लायन जाता, गर्दी जाता. म्हणल्यार सोशल डिस्टन्सूय ते मेंटेन करना. सो अशे तरेन एक खंयसरी केओस जाल्लो आसा सगळे कडेन. आनी हे वेंडर्स आहा हे पयलींचे जे मार्केटान विकताले ते न्ही, तर हे आतां खंयचे तरी नवे तयार जाल्ले आसा. आनी तांकां कांयच कोण बाबा तांकां भंय ना कोणाचो. ते खंय रावता आनी कितले पयशे म्हारग आसूं ते नुस्तें विकता लोकांक. तिसरी गजाल म्हणल्यार ट्राफीक पुलिसांचे जावं बरें एक हें आसा काम चालू आसा की म्हाका दिसता आतां पर्यंत पयर काल 200 जाणांक तालाव दिल्ले आनी आयज जवळ 306 लोकांक चालान दिल्ले आसा. म्हणल्यार लोक जे भायर सरतात तांकां हेल्मेट ना जावं हें ना कित्याक लागून भायर सरप हें तेंगेलें सारकें म्हाका दिसता प्रिकॉशनरी तेंगेलें लोकांक विचारप चालू आसा प्रमोद. या थँक्स अ लॉट विवेक. थँक्स अ लॉट फॉर 2 रिजन. आमकां गोंय भरची अपडेट आमचे रिपोर्टर सध्या दितात. एक गजाल सामकी लक्षात घेवपाक जाय तो म्हळ्यार दिसान दीस सी फेरर्सांचो इश्यू सिरियस जायत चल्ला. आनीक आतां फॅमिली डेस्परेट जावपाक लागल्या.
म्हाका दिसता सरकारान एक गजाल करपाची गरज आहा ती म्हळ्यार क्लॅरिटी. म्हळ्यार आज परिस्थिती अशी जाल्या की प्रत्येकाक दिसता की आपलो मनीस जो भायर आहा तो घरा येवचो आनी सरकार तो केन्ना येतलो तो सांगना. म्हाका दिसता प्रॉब्लेम आसा तो फाल्यां जर सरकारान जर सांगलें की तांकां आमी एका म्हयन्यान हाडटात जाल्यार हातूंतलो भरपूर डेस्परेशन कमी जातलें, कारण एटलिस्ट एक टायमलायन प्रत्येक फॅमिलीक खबर आसतली. आज म्हाका जो प्रॉब्लेम दिसता तो ही टायमलायन आज कोणा कडेन ना. दीस वचत आसा आनी केन्ना येतलें हें सांगपाक सरकाराची असमर्थता जी आसा ताका लागून हें डेस्परेशन वाडटा. ताका लागून सरकारान टायम जाय जाल्यार टायम घेवचो. कोणूच म्हणना की सगळ्यांचे जीव धोक्यांत घालून कोणाक हाडचो किंवा कोणाक धाडचो म्हणून. पण सरकारान स्वताची एक टायमलायन वर्कआउट करची, त्या टायमलायनीचेर काम करचें आनी सगळ्या फॅमिलीक एटलिस्ट क्लियर सांगचें की दीस इज द टायमलायन दॅट गव्हर्नमेंट इज फॉलोईंग आनी ह्या टायमलायनी प्रमाणे तुमचे मनीस तुमच्या घरा पावतले. म्हाका दिसता तें करपाची आज अत्यंत गरज आसा. हांव इतल्याचेर थांबता. सगळे रिपोर्टरांनी अपडेट दिल्या. आमी रिपोर्टर्स अपडेट घेवन कंटिन्युअसली रेग्युलरली तुमचे म्हऱ्यान येत रावतले. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.